नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार असो मिदा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. प्रतापनगर दारबांदोड्यात सापडली एका बायलेची कूड, गळो चिरून केला खून. पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू. उदक फुकट दिता म्हणून कांय जाणांनी 4-4 मीटर बसोवन घेतलो गैरफायदो. ताकाच लागून फुकट उदक दिवप केले बंद, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. गोंयांतली मिठागरां करतले साल्वार, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश आनी बायोडायवर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन केली मिठागराची पळोवणी. हर घर उदका उपरांत आता फुडली येवजण हर घर फायबर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत शिरोडेच्या समीक्षा नायक हे बायलेच्या घर दुरुस्तेक लोकांचो मदतीचो ओघ सुरू. राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी दिल्यो समीक्षाचे घरा भेट. पुराय घर दुरुस्त करून दिवपाचें आश्वासन. वाडटे अपघात आनी ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बांदिल्ल्या नावेलीच्या सबवेची जाल्या अवतिकाय. रातच्या वेळार वचपा येवपाक ना सुरक्षीत. संबंदीत खात्यान घेवची दखल, करची दुरुस्ती, थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. प्रतापनगर दारबांदोड्या एका बायलेची कूड सापडली. गळो चिरून तिचो खून केला. खून जाल्ल्या बायलेची अजून वळख पटिल्ली ना. पुलीस आनी फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार वचून तपास केलो, पूण पुलिशेच्या हाताक कितेंच लागूना. बायलेची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही प्रतापनगर दारबांदोड आसा, जे जाग्यार सकाळ फुडें आयज जे प्रतापनगराचें जंगल जे आसा काजूचें, तेका आयज थंय एक बॉडी मृतदेह दिश्टी पडलो आनी कोणी तरी पुलिसांक फोन केलो आउटपोस्टार आनी थंयच्यान मागीर पियाक फोंड्या गेलो आनी पिया आपली टीम घेवन हांगा आयलो. पयल्या खरेंच थंय एक बायलेची मारून उडयल्ली मृतदेह आसा. जेन्ना इन्वेस्टिगेट केलें की हांगा सगळे रानांक तेंच्यानी भोंवपाक पळयलें की एविडन्स कितें मेळटा जाल्यार, पूण येवना. पूण अशें आयकता की ताका बेंगलोरच्यान येतना एक रेल्वेची तिकेट तांकां सांपडल्या. पूण खरें कितें जाता ताका तेंचेकडेन ती तिकेट आसा आनी तेज्या आदारार आतां सद्या हांगा इन्वेस्टिगेट चालू आसा. आनी आतां हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा. SP ऑन द वे आसा आनी हांगा DYSP आशिल्लो सकाळच्यान, आनी कुळेचो पोलीस निरीक्षक राघोबा कामत आनी हांगा PI फोंडा PI विजयनाथ कोळेकर हे सगळे हांगा स्पॉटार आसा. जेन्ना आमी हे संदर्भात DYSP बी जाल्यार DYSP पावलो. सद्या इन्वेस्टिगेट चालू आसा. सद्या अजून मेरेन तर कांय मेळना. हेजी आमी चवकशी करता आनी कितें तें तुमकां मागीर सांगता अशें सांगलें. आनी सद्या आमी दारबांदोड्यो सद्याक तपास चालू. फॉरेन्सीक टीम आपली काम करता. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांव दारबांदोडचे एकनाथ खेडेकर. उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4-4 मीटर बसोवन हे येवजणेचो गैरफायदो घेतलो. ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. उदका प्रक्रिया प्रकल्पात शुद्ध केल्लें उदक लोकांमेरेन पावपाक सरकार लिटरा फाटल्यान 20 रुपया खर्च येता. अशें आसतनाय आमी लोकांकडल्यान 4 रुपया घेतात, अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. घरगुती वापरा खातीर 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची येवजण सुरू केल्ली. फाटल्या 4 वर्सांत गोंयभरांतल्या 30% लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो. 15 ऑगस्ट 2021 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली. 4 वर्सां उपरांत फाटल्या मे म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन भौशीक बांदकाम खात्यान ती बंद केली. उदक फुकट दिता म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4-4 मीटर बसोवन हे येवजणेचो गैरफायदो घेतलो. ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केले. केंद्राच्या हर घर जल येवजणे खाला 21 कोटी रुपया मोडून सांत आंद्रे मतदारसंघात प्रकल्प उबारपाचो आसा. ह्या प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरान धाडिना. उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. 20 रुपया तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर, पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक. आतां फुकट बंद केले, खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केले? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो. 4-4 मीटर घेवपाक लागले आणि त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो
आता ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा, म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता, 16 रुपया तेजी कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता. आमी इंजिनियरांक तुमी म्हणटले तुमी इंजिनियरांक पेमेंट दिता, तुमी पायपलायनी घालता, तेजे पयशे सांगत ना हांव. आमी रॉ वॉटर जे धरणांतल्यान यूज करता, ओके, आनी ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता आनी प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा. ताची कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा. दुसरे वटेन 3.5 MLD उदक आमकां पावना तेन्ना मुख्यमंत्र्यान 5 MLD उदकाची सोय करची अशी मागणी सांतआंत्रे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकारान केली. तशेंच आमी पळयता की ओवरऑल आमच्यो टँक्स ज्यो आसल्यो त्यो सामक्यो कंडिशन सामकी वायट आसली. पळयता आसतना सिल्वरची टँक जी आसा ती आमी सिल्वरची टँक आमी दुरुस्ती केल्ली आसा, रिनोवेट केल्ली आसा. तशीच आमची GMC टँक जी GMC आनी बाकीच्या आमच्या फार्मरी भुरग्यांक लागता ती टँक आमच्या टँकीचें जें काम आसा तें चालू आसा सध्या. तशेंच आमचे डोंगरी आनी मंडूर जी पायपलायन आसा डोंगरीचें काम चालू केल्लें आसा, तशेंच मंडूरचें काम पायपलायन आसा. तसोच आमचो तूं पळयता पिलारू टँक जे टँकीचें काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा, तेका लागून आमचो वॉटर सप्लाय जी आसा लिकेज जाताली आनी साताची टँकूय घातलेली आसा. सो चडश्यो आमच्यो टँक ज्यो आसा ज्यो ओल्ड आसल्यो 20-25 वर्सांच्यो टँक ज्यो हातूंत लावताल्यो त्यो सगल्यो टँक आमी रिपेर करून घेतल्या आनी रिनोवेट करून घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मिठागरां सांबाळून दवरपा खातीर उपाय येवजण करपाक जाय. मिठागरां साल्वार करपा खातीर सरकारी पावण्यार जी खबरदारी घेवपाक जाय ती घेतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकार आनी बायोडायवर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन सांतआंत्रे मतदारसंघातल्या मिठागराची पळोवणी केली. आमच्या कडेन रॉक सॉल ना, आमच्या कडेन न्हंयच्या उदका दर्याच्या उदका पासून मीठ हे तयार जाता आनी ते तयार जाल्लें मीठ आमकां ते मिठागार सांबाळून दवरपाक जाय. आतांच म्हणजे हांव विरेश आमदार आनी आमचो एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी वचून त्या मिठागारा खातीर इन फ्युचर कितें करप शक्य आसा आनी हे मिठागार साल्वार करपा खातीर आमकां कितें ज्यो सरकाराक काळजी घेवपाक जाय हे घेतले. म्हाका दिसता भुरग्यांनी बी केन्ना तरी मिठागार म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा आनी गांवठी मीठ जेका आमी म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें आनी आमी खाता तें मीठ हातूंतलो डिफरन्सूय समजून घेवचो हेजी हांव तांकां अपेक्षा करता. कारण हो शेवटी गोंयांतली बायोडायवर्सिटी आमकां राखून दवरपा खातीर आमी सातत्यात सगळ्या जाणांनी काम करचें. म्हणून हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांक हांव एकूच आव्हान करता की विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना तितूर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें म्हणून आतां पासूनच सगळ्या जाणांनी प्रयत्नरत रावचे आनी ते प्रयत्नरत रावत जाल्यार म्हाका खात्री आहा की विकसीत भारताचे तुमी सगळे जाण वाटेकारी जातले हाजी हांव अपेक्षा करता. हर घर उदका उपरांत आतां आमची फुडली येवजण हर घर फायबर आसतली. गोंयच्या दर एका घरान इंटरनेट पावचो हे खातीर हर घर फायबर घालपाची आमची येवजण आसा. देशाची पुराय उदरगत जातली तेन्ना लोकांच्या घरांनी मुळाव्या साधन सुविधा उपलब्ध आसपाक जाय. ह्याच हेतान हर घर फायबर कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमची फुडली स्कीम कित्याक खबर आहा तुमकां? हर घर फायबर. आज जी भुरग्यांक इंटरनेट लागता त्या भुरग्यांक प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा. म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसता. ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे देशाचें स्वप्न ते दाखयता. देशाक जेन्ना स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत जावपाक जाय. म्हणजे इट इज अ डेव्हलप्ड कंट्री जेका आमी म्हणटा त्या डेव्हलप्ड कंट्रीच्या रेंजीन वचपा खातीर प्रत्येकाच्या बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी घरात म्हणजे आमी जेका वर्क फ्रॉम होम तुमी जे समोर म्हज्या बसल्या दे शॅल वर्क फ्रॉम होम फॉर डिफरंट कंट्रीज
वेगवेगळ्या कंट्रीजा खातीर तुमी काम करपाक जाय आनी ती कनेक्टिविटी खातीर फुडल्या 25 वर्सांक आनी हे विजन मुखार दवरून आमी सातत्यात काम करीत आसा. वाजे शिरोडेची समीक्षा नायक ह्या जाणट्या बायलेच्या घराच्या दुरवस्थेचेर गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमे उपरांत आता मदतीचो ओघ सुरू जाला. राजकीय आणि सामाजिक मळावेल्या लोकांनी समीक्षेचे घर दुरुस्त करपाक फुडाकार घेतला. शिरोडेचो सामाजिक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान समीक्षेच्या घरा भेट दिली. समीक्षेचे घर दुरुस्त करून दिवपाचे शिरोडकाराचे उतर. तुका हें कितें जाय मातशें सारकें केलें जाय मरे हांव करून दिता. तूं रडनाका तुगे वर्स कितली तूं रडटा कित्याक काय भिनाका तूं म्हाका चाज जाली कितें आसल्यार म्हाका सांग काय टेन्शन घेनाका कळ्ळें मगे. पत्ती सद्या भाव म्हाका लागून रडटा. ही वाजे शिरोडीची जाणटी समीक्षा नायक. तिच्या या घराच्या दुरुस्तीचेर गोमंतक टीव्हीन आयतारा खासा वृत्त प्रसारीत केल्ले. ह्या वृत्ता उपरांत आता जायते जाण समीक्षाक आदार दिवपाक फुडें सरल्यात. शिरोडेचो सामाजीक वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान समीक्षाच्या घरा सोमारा भेट दिवन तिचे पुराय घर दुरुस्त करपाचे उतर दिले. हांवें पळयलें तिचें घर. आतां कितें जालां तें मोडलां सगळें. ती म्हणटा आपूण पंचायती बीन सांगलेलें पंचा बीन सांगिल्लें पूण कोणें कांय हेल्प करुना तिका. सो कितें आसा एकटीच रावता ती 65-70 इयर्स ओल्ड लेडी. कितें तरी जावपाक हेल्प जावपाक म्हणून हांव आयलां. हांव हें पळयतां आनी कितें आसा पळय तें इमिडिएट करून तिका दिता आनी एन्श्योर सी सेफ कांय उदक येवचें ना भितर आनी ती बरी सुसेगाद तिका रातची न्हीद तरी बाबडेक सुसेगाद पडटली. ती रडटा कळ्ळें आनी तिका खूब त्रास जाल्या. सो आय वील हेल्प हर वॉट एवर बेस्ट जातलें पळय म्हज्यान हांव तें करतलो. वाजे शिरोड्या हांगसरल्या समीक्षा नायक हेचे घराची स्थिती जेन्ना गोमंतक टीव्हीन उजेडात हाडली तेन्ना शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी आयतार दीस सांजचो संपर्क करून सांगले की आपूण ताका सगळी मदत करपाक तयार आसा म्हणून. आनी आज सोमाराक तेंच्यांनी थंय घरान तेंच्या घरान वचोन सगळी पाहणी केल्ली आसा आनी तशेंच सगळें घर रिपेर करून दिवपाची जबाबदारी स्वताचेर घेतली आसा. त्या बद्दल सद्याक कामाकूय तेंच्यांनी गवण्याक बाकीचे कोण आसा तांकां सगळ्याक आपयल्ले आसा आनी आयच्यानूच काम सुरू करपाचें स्टार्ट करपाक तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश. नावेली महामार्गाच्या रस्त्याचेर वाडपी अपघात आणि ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर तशेंच आशिकुशीक आशिल्ल्या स्कूल कॉलेजींत येवपी विद्यार्थ्यांक लागून कांय वर्सां पयलीं सबवे बांदिल्लो. पूण आतां ह्या सबवेची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. पयल्याच पावसांत ह्या सबवेत उदक भरलां. रातच्या वेळार वतलें जाल्यार लायटी पेटनाशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाता. देखून संबंदीत खात्यान लक्ष घालून बेगोबेग ह्या सबवेची दुरुस्ती करची अशी मागणी समाज वावुरपी प्रतिमा कुतीनोन केल्या. नावेलीच्या रस्त्यार जे आमचे चर्च आसा ताचे सायडीन the 4 roads, one which leads to Perpetual Sakar Convent School. Opposite side, if you go from the survey, you can see Rosary Higher Secondary Rosary College. आता त्या सायडीन स्कूल आसा Rosary, त्या सायडीन हायर सेकंडरी आसा. थंय कॉलेज आसा. डिफरंट डिपार्टमेंट्स, डिफरंट स्ट्रीम्साचे कॉलेज आसा. जावं सायन्स, जावं मॅथमॅटिक्स आनी ह्या सायडीन स्कूल आसा. आतां ही सब्जेक्ट इतले लाख रुपया आमी कित्याक केल्ली? आमी सगळी केल्ली एक्स आमदारांनी मिनिस्टरांनी कित्याक केल्ली? सो दॅट ट्रॅफिक कंजेशन जावपाक नाका म्हणून. कित्याक तुमी सकाळी येवन पळयात 7:30-8 पळयात हांगा कसलें ट्रॅफिक कंजेशन जाता. सुमार 10,000 भुरगीं हांगा स्कुलाक कॉलेजीक येतात. वयल्यान लोक मडगांव साकून त्या सायडीन कुंकोळी चिंचिनी कामाक वतात स्कुलाक टिचऱ्यो बीन आनी वयल्यान फ्रॉम दॅट सायड ऑल्सो अदर सायड केपें काणकोण कुंकोळी साकून लोक अशे येतात. सो इतलें कंजेशन जाता म्हणून सर्वे केली. सिनियर सिटीजनाक न्ही बरे भाशेन सुसेगाद वचपाक सेफ्टीक लागून. हे मायनर भुरगीं तांच्या आवय बापूय तांकां घेवन येतली म्हणून सेफ्ली. बट टुडे इट इज बिकम अ न्यूसन्स. सांगता गव्हर्मेंटाक तेमी कितें करपाक जाय. एवरी इयर आमी बायट घेता. एवरी इयर पावसा तेंपा आमी उदक हें जालें तें जालें म्हूण हेका कितें एक सोल्युशन करपाक जाय. तेमी आतां तुवें येता पंप लायता वयताय आनी उदक हातान तूं केला तितून लोक उरता भुरगीं उदका पडटा. तो पंप वन हें गायला तो चालू काय नाय तें. आतां एका फोन मारलो पिडा मारलो हायवे आहा आतां रमेश बुको येता थिंगा आतां ताका आपयला हें पळय म्हणून. हें कितें एक सोल्युशन करपाक जाय. 24 hours उदक येता तें काडपाक कितें पूण एक करपाक जाय. तो भुरगीं बी आतां कितें करता आनी पोटाय कितें करता आतां भुरग्यांक आनी अशें न्हय सगळें येवपाक जायना कित्याक ट्रॅफीक इतून कंजेशन जालो. आं हिंग
इतल्या भुरग्यांक हिंग पॉयंटा वचपाक पॉयंटा थिंग वचपाक म्हळ्यार 20-25 मिनट लागते चलून वचपाक इतू पार्किंग थिंग हें जावपाक ना लोकांक भुरग्यांक त्रास सगळ्यांक त्रास म्हाका ते गव्हर्मेंटाक हेजे मागीर लक्ष स्मार्ट सिटीच्या नावाखाला राजधानी पणजे स्मार्ट जाली खरी, पूण ही जाल्ली कामां पळयलीं जाल्यार ही कामां खऱ्यांनीच स्मार्ट आसात काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. सिवरेजीच्या कामां खातीर फोडून दवरिल्ले रस्ते पावसा पयलीं डांबर घालून गुळगुळीत केल्ले, पूण आतां पावसा उपरांत ह्या रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या. राजधानी पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकाराचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. स्मार्ट सिटी खाला जायतीं कामां पुराय केल्यात. सिवरेजीच्या कामां खातीर फोडून दवरिल्ले रस्ते पावसा पयलीं गुळगुळीत केल्ले, पूण आतां पावस पडले उपरांत रस्त्यावेले डांबर व्हांवन गेला. डांबर व्हांवन गेल्ल्या रस्त्यार परती फोंडकुलां पडल्यात. वचत थंय फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. सरकारान गांभीर्यान हातूंत लक्ष घालून रस्ते दुरुस्त करपाचेर भर दिवपाची गरज थळाव्या नागरिकांनी उक्तायल्या. आमकां ते मार्क पडटा घरा सायकल जाता मोटरसायकल हालता ते कॉन्ट्रॅक्ट गेले आतां थोडेशे लोक गव्हर्मेंटान पडटे सिमीट घालत रावपाक जाय तो सारकें आनी मनीस पडटा तितून स्लीप जाता हे जाता. ओके. आनी आतां पावसान आत्तां स्टार्ट जाला पावसान चड जाता पावसान रावपाक ते खंयचो भरले जाता लोकांक कळना की तितून हे आसा की ना उदक रोड करून तितून वयता तो मार जाता कमरा मार तकली दुखता की जाय जाता लोकांचे खूब वेळा एक्सिडंट जाला खूब वेळा लोक पडत आहात. ओके. तुमी बी पणजेन ट्रॅव्हल करता? हांव सायकल ट्रॅव्हल आमकां चडूच जाता कित्याक आमकां मार चड बसता बाकी गाडये कितें जाल्यार घरात घरा जाता तेंकां आनी हातलाक पडटा रोखडें. पयलो जेन्ना पावस पडलो आनी पयले सगळे कडेन ते आतां खड्डे पडलेले आसा रस्त्यार खूब लोकांक ते त्रास जाता. रिक्षा मागे वयता गाडयो वयता खणखणोन पडटा किंवा कोण सकल पडटा. पण आतां म्हणटा इतकी बरी आमची सिटी करून जर लोक पयलीं पावसा जर अशी वाट लागली अशी सरकारान हेजेर मातशें कितें तरी एक लक्ष घालपाचो. आतां परत फोंडकुलां पडली. परत फोंडकुलां पडटा न्हू आतां कितें उलोवपाचें आतां हांवें उलयलें हय पूण 15 दिसूच जाल्या. कामां बरें जावपाक जाय न्हू आतां कांय ना. आनी कितें सांगपाचें आहा? तुमी डेली ट्रॅव्हल करता पणजे? म्हाजान वयता सगळ्या रस्त्याक तुका फोंडकुलां पडलेली आहा. हांव तुका आतां तो खंय भितर गेलोलो आहा सपाट सपाटची ऑपोजीट समजना कितें कसलें कामां सारकी जावना म्हणटा. म्हाका दिसना कामां सारकी जाल्यार अशें जावपाचें न्हू. आयज जर इंदोर पळयची तूं स्मार्ट सिटी जाल्यार सामकी बरी आहा ताका. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणेखाला गोंयांतल्या 5 गावांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करतले. ह्या येवजणेखाला पर्यटन खाते संबंधित पंचायती कडेन चर्चा करून ह्या 5 गावांनी 2.5 कोटी रुपया मोडून पर्यटना खातीर कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ ही 5 गावां सद्याक ह्या प्रकल्पा खाला निवडल्यात. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणेखाला गोंयांतल्या खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ ह्या 5 गावांनी पर्यटन खातें कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. ह्या 5 गावांनी मल्टीपर्पज सभाघर बांदतले. ह्या सभाघरांनी गांवचे खाशेलेपण आशिल्ले उत्सव आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. खोतीगांवाक 2023 ह्या वर्सा भारतांतले उत्कृश्ट पर्यटन गांव म्हणून भोवमान मेळिल्लो, जाल्यार बांदोडा गांवाक वेलनेस श्रेणीत पुरस्कार फावो जाल्लो. सुरवेक चोडण जुव्या वेल्या गोलती नावेली तशेंच चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वागुर्मे ह्या गांवांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचे आशिल्ले. पूण दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ल्या गांवांचो ह्या संकल्पने खाला विचार जावचो म्हणून खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ ही गांवां निवडली. ही संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान एका सल्लोगाराची नियुक्ती केल्या. हो सल्लोगार ह्या गांवां खातीर DPR तयार करतलो. ह्या गांवांची जातली उदरगत. खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आनी साळ. पयली गोलती नावेली, चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वागुर्मेचो जाल्लो विचार. पूण उपरांत दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ले गांव निवडले. 5 गांवांनी उबारतले मल्टीपर्पज सभाघर. सभाघरांनी जातले उत्सव आनी सांस्कृतीक कार्यावळी. संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर GTDCन सल्लोगाराची केल्या नियुक्ती. सल्लोगार ह्या गांवां खातीर तयार करतलो DPR. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सारजोरा हरित क्रांती हाडपा खातीर 65,000 चौखण मीटर पडीक शेत जमनीत भात रोवपाचो निश्चय थळाव्या शेतकारांनी केलो.
सुमार 30 वर्सां उपरांत पडीक शेत जमनीत भात पेरणीचो शुभारंभ केल्ल्यान आमदार क्रूज सिल्वान थळाव्या शेतकारांची तोखणाय केली। सारजोरा हरित क्रांती हाडपा खातीर 65,000 चौखण मीटर पडीक शेत जमीन लागवडी खाला हाडपाचो निश्चय थळाव्या शेतकारांनी घेतला। सुमार 30 वर्सां उपरांत सारजोरा 65,000 चौखण मीटर पडीक शेत जमनीत भात रोवपाक शेतकारांनी सुरवात केल्या। फादर जॉर्ज कार्दोस हांणी फुडाकार घेवन ही पडीक शेत जमीन भाताची लागवडी खाला पुनरुज्जीवीत करपाचें थारायलें। फादराच्या एका उल्याचेर थळाव्या शेतकारांनी एकठांय येवन भात रोवपाचो शुभारंभ केलो। फादराचो फुडाकार आनी शेतकारांच्या ह्या उपक्रमाची थळावो आमदार क्रूज सिल्वान तोखणाय केली। So Father George has taken this initiative, although this project has not come to my office, so I'm not aware of anything that is going on here. But when I see this, that it is fenced and everything, such a big expenditure is being taken by, I think it's Kumdad and Father George and maybe the farmers together. So still, Father George has told me something around 65,000 square meters of land is going to come under paddy. So it is good that to see that there is some revival of paddy growing in Sarzora. Since it's happening in a... It is a good initiative taken by the farmers of Sarzora together with the Kumdad and Gaonkars. ही जायती वर्सां आमची शेतां रोवंक नासलीं पाड आसलोली, सो ते पयलीं आमचे पुर्वजांचे शेत रोवपाचें ट्रेडिशन आसलें आनी सगलो लोक आमचो शेत रोवन आमची पोटां भरतालो। म्हळ्यार आतां जायतीं वर्सां जालीं कोणें रोवंक ना। आतां कुमदादीन मुखार सरोन गांवकारां बराबर आनी शेतकारां बराबर हो इनिशिएटीव घेयला एंड इट्स अ वेरी ब्युटिफूल इनिशिएटीव टू मेक सारजोरा ग्रीन. And with the cooperation of the farmers, with the cooperation of the Shetkar, we are going to expand. They told me they are going to expand, and in some few years, you are going to see Sarzora green. It is a good initiative, and I congratulate the farmers, and I congratulate the Kumdad. Good initiative. And Father George from Don Bosco has given us his support. So he is doing everything for us. With his support, we are going ahead. The help of Father George, the आमचो advocate Agnello. त्याच्यात थिंगाय last 35 years ती रोयना आसलोली. ते कल्टिवेशन स्टार्ट केलें आतां लाखांनी ऑलमोस्ट मोर दॅन लायक थिंगा कल्टिवेशन जालां फाटलीं 2-3 वर्सां भितर. त्याच्या फाटल्यान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनीकय सावजोरा आमचो आनी एक क्लब जाल्लो पंचायती सायडीन पूण आमगे पंचायत एरियांनी केल्लो. सो थिंगाय कल्टिवेशन आता फादरांनी केला आसतलें. प्लस आतां तुमचे हे स्टेप मोर दॅन 65,000 स्क्वेअर मिटर तुमी आफ्टर 30 years सो तुमकां सभासकी दिता आमचे कोमदाद सावजोरा गांवकार आनी तेंच्या शेतकारांक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचे सरकार हे भ्रष्टाचारी आशिल्ले. देशात काँग्रेसीची राजवट आसतना घोटाळ्यांबगर एकूय दीस वचूंक ना अशी टिका राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केली. मया जाल्ल्या भाजपाच्या संकल्प सभेत कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करताना सदानंद शेट तानावडे हांणी ही टिका केली. कुमारवाड्यावयल्या श्री सातेरी सभाघरांत आयतारा सांजे घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळी वेळार विकसीत भारत 2047 ही पंतप्रधान मोदी हांची सपनपूर्ती करपा खातीर वावुरपाचो सोपूत भाजप कार्यकर्त्यांनी घेतलो. हे कार्यावळीत 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत बरे गुण घेतिल्ल्या मये वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांचोय भोवमान केलो. हे कार्यावळी वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या सयत भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. थोडो काळ जर सोडलो आसत म्हणजे आमी जनता पार्टीची 2.5 वर्सां जर सोडली आसत आनी आमचे अटल बिहारी वाजपेयींची 13 दिसांचे सरकार, 13 महिन्याचे सरकार, 5 वर्सांचे सरकार आणि त्याच्यानंतर 2014 पासून आतापर्यंत जावपी सरकार, हो जर कार्यकाळ सोडलो आसत जाल्यार ह्या देशाचे राजकारण हे केवळ आणि केवळ काँग्रेसीन केल्लें आसा. आणि त्यामुळे आम्ही पळयताले की त्यांचे सरकार जेन्ना सत्तेर आशिल्ले UPAचे प्रत्येक दीस म्हणजे असो एकय दीस असो नाशिल्लो की ज्या दीस आम्ही घोटाळ्याच्यो बातम्यो आयकना. पण 2014 नंतर ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची सेवा करप अशें ठरयलें, ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले, त्या वेळाचेर तांणी पयलेच सांगलें की आपण पंतप्रधान नाही, आपण ह्या देशाच्या जनतेचो एक सेवक आसा. हांव केवळ सेवा करपाक लागून ह्या देशाची ह्या पोझिशनाचेर आसा.
आणि त्यामुळे लोकांना अपेक्षा आशिल्ली, कारण तांच्यांनी बऱ्या तरेचें काम हे ज्या वेळार ते मुख्यमंत्री आशिल्ले गुजरातचे त्या वेळाचेर ते करताले, आणि त्यामुळे एखादो मनीस जेन्ना बरें काम करता त्याच्या कडच्यान लोकांच्यो अपेक्षाय वाडटा आणि लोकांक दिसतालें की तेणे हे करपाक जाय, तेणे ते करपाक जाय, आणि एकूण ज्या तरेचें प्लॅनिंग तांच्यांनी ह्या देशा भितर सरकार चलयता आसतना केलें, म्हणजे त्या मनशान निस्वार्थी भावनेन 24/7 म्हणजे 24 तास केवळ देश देश आणि देश. देश स्वतंत्र जाला 75 वर्सां जाली, पण नरेंद्रभाई मोदीच्या फुडारपणान फक्त 11 वर्साच्या कालावधीन त्यांच्यानी देशाची कायापालट कशी केल्ली आसा हे आमी वृत्तपत्रांनी आणि फिल्म ह्या द्वारे आमी पळोवंक शकता. आज सगळ्या क्षेत्रांनी भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या पुरस्कृत सरकारान जे कार्य केल्ले आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा, एव्हिएशन म्हणा, शिक्षण, आरोग्य, हे सगळ्या क्षेत्रांनी जी घोडदौड केल्ली आसा ही फक्त गोर गरीब जनतेच्या हितार्थ अशें केल्लें आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदींचे एक स्वप्न आसा की जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां पूर्ण जातली, म्हणजेच 2047 पर्यंत हे टार्गेट आमी दवरलेले आसा, आणि हे टार्गेट साध्य करपाचे हे जे मुद्दे आसा, मूळ मुद्दे आसा ते म्हणजे गरीब कल्याण. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.